सरकारान राष्ट्रीय हरित लवादाचो निर्णय मान्य करून चिरे खणींचे फोंड करपाक जाय आशिल्ले बंद. फोंड उक्ते आशिल्ल्यान 5 भुरगे बुडले. दुयेंच्या लोकांनी उक्तायले सरकाराचे निष्क्रियतेचेर तिडक. सर्वोच्च न्यायालयान भायर आयली रानां तोडपाचे बाबतींतले निर्बंध सदळ करपाची सरकाराची मागणी. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे भूमिकेक पर्यावरणवाद्यांनी दिला येवकार. स्वताचे यज्ञ होच PCOSचे दुयेंत बरे जावपाचो खरो उपाय. बायलांक PCOS कित्याक जाता हाचे फाटले कारण कळूंक ना. नवीन टाइम्साच्या झेस्ट टॉक फ्रॉम द हार्ट हे कार्यावळीत पिडितेन उक्तायले आपले अनुभव. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. रानां तोडपाच्या बाबतींतले निर्बंध सदळ करपाची सरकाराची मागणी सर्वोच्च न्यायालयान भायर आयल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे भूमिकेक पर्यावरणवाद्यांनी येवकार दिला. गरज जाल्यार प्रकल्पाच्या आदारान सदळताय तपासून पळयतले अशें न्यायालयान म्हटलां. ह्या आदेशाचो अभ्यास करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान गोवा 365 कडेन उलयतना सांगलें. राज्य सरकारान आपल्या 2015च्या आदेशांत बदल करपाच्या उद्देशान एपेक्स कोर्टा मुखार याचिका घाल्ली, जातून खंयची गजालीक लागून रानां जमिनीचें रुपांतरण करपाक सरकाराक विरोध केल्लो. पूण न्यायाधीश अरुण मिश्रा आनी दीपक गुप्ता हांच्या खंडपीठान प्रकल्पांच्या आदारान प्रस्तावांचें निरीक्षण करतले अशें सांगत अभ्यासाविणे मान्यता दिवचे नात अशें म्हणिल्लें. सर्वोच्च न्यायालयान गोंय सरकाराक जी चपराक दिल्ली आसा जंगलाच्या संदर्भात तो एक बरो निर्णय जावन आसा. 0.1 जे वृक्ष घनता आसा 1 हेक्टर जंगल क्षेत्रांत तातूंत कशाच प्रकारचे रुपांतर जे आसा ते करपाक दिवचे ना आनी दिवंक जायना अशा प्रकारचो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो आसा. गोंय सरकारच्या वतीन दावो करता आसतना सांगलाले की 62% वनक्षेत्र गोंयान आसा जे राष्ट्राच्या एकंदर वन नीती धोरण जे आसा त्या वन नीती धोरणानुसार प्रत्येक राज्यान 30% जंगल क्षेत्र राखपा खातीर यत्न करपाक जाय. पूण गोंयान तेच्या परस दुप्पट अशें जंगल क्षेत्र आसा आनी म्हणून आपणाक इस्पितळ बांदपा खातीर वन क्षेत्रांत जागा दिवची अशा प्रकारच्यो याचिका गोवा सरकारान सर्वोच्च न्यायालया समोर सादर केल्ली. त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान सांगलें की गोंय सारकें राज्य भाग्यवान आसा कित्याक हांगासर चडांत चड जंगल क्षेत्र आसा आनी म्हाज्या मतानुसार हे जंगल क्षेत्र जर राखलें जाल्यार आमच्या गोंयचो शाश्वत विकास जो आसा तो करप शक्य जातलें. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर फॉरेस्टाच्या बाबतीन जाल्ली आसा खूपच बरी आसा. निदान ह्या ऑर्डरीच्या मुळे तरी आमच्या राज्यकर्त्यांचे राजकारण्यांचे डोळे मातशे उगाडल्या पुरो कळ्ळें. म्हणजे विघ्न अर्था गणेशाच्या नांवान ते म्हणटात की आमी पर्यावरण 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 गणपती म्हणजे पर्यावरणाचे, पण प्रत्यक्षान पर्यावरणाचे जितकी नासाडी करपाची तितकी करपाक सोदतात. आनी दुसरें म्हणजे तांकां अशें दिसता की जंगलां म्हणजे ह्या आमच्या नाका नाका त्या गोश्टी खातीर वापरपा खातीर उध्वस्त करपा खातीर आसलेलो आमचो अधिकाराच्यो जागा ते सबमिशन कशें करतात. 65% आमची हें आसा जंगल क्षेत्र आसा आनी त्यामुळे फुडें मागीर विकास कामाक आमकां संदीच मेळची ना. अरे कितले कितले म्हणून तुमी उडयतले, जितके जास्त आसत तितके बरें न्हय. गोंयची हेल्थ बरी उरतली, गोंयची हेल्थ बरी उरतली, लोकांची हेल्थ बरी उरतली, फुडली प्रॉस्पेरिटी जी आसा आमची तेचेर अवलंबून आसा. त्यामुळे बरी गजाल जाल्या की सुप्रीम कोर्टान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान ताका सांगलें की विकासाच्या कामाच्या खातीर आमी तुमच्या बरोबर आसा, पण जंगल तोडून विकासाच्या नांवा सकयल उध्वस्तीकरण नाका अशें तेंच्यान स्पश्ट सांगलेलें आसा. तांकां याद जाता आमच्या मायनींग बंद केल्या नंतर आमचे पयलींचे मुख्यमंत्री पर्रीकारांनी म्हटलेलें राज्य आमकां चलोवचें पडटा. म्हणजे कशें की तुमी कितेंय ऑर्डर दिली जायत जाल्यार ती आमी इम्प्लिमेंटेशन करतले अशें न्हय, आमकां राज्य चलोवचें पडटा. आज सुप्रीम कोर्टान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान कितें सांगलें की तुमी विकास म्हणटात न्हय त्याच्या नांवा सकयल जंगल तोड नाका, विकासाच्या बाबतींत आमी तुमच्या बरोबर आसा म्हणून म्हटल्यार तें झणझणीत उत्तर आसा त्या पयलींच्या प्रश्ना खातीर. राजकारण हे करतात आणि आमचे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट
राजकारणाच्या भायर वचून निर्णय दितात, निकाल दितात आणि त्या इतर फुडल्या भविश्याचो विचार आसता. राज्यकर्त्यांच्या तकलेन विचार आसूंक जाय आसलो, पण तो त्यांच्या तकलेन उरना. तांकां फक्त वनाचे उद्ध्वस्तीकरणा खातीर वापर करपाचो आसता. आणि सुप्रीम कोर्ट मात्र आमच्या फुडल्या भविश्याचो, फुडल्या पिढयांचो, प्रदेशाच्या कल्याणाचो विचार करून निर्णय घेता. ही खूपच बऱ्याची गोष्ट आसा जेन्ना राजकारणी फेल जातात तेन्ना. जी काल ऑर्डर दिल्यांनी फॉरेस्ट म्हणल्यार फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रॉय करण्याचें डेव्हलपमेंट त्या ऑर्डर पयलीं स्टडी करता, तेच्या शिवाय कशें सांगतलो. ती ऑर्डर स्टडी करची पडटली, तेच्या उपरांतूच मागीर सांगता. सर्वोच्च न्यायालयाचो हो आदेश म्हादयच्या बाबतींत कर्नाटका बरोबर झुजपाक मजत करपाक शकता अशें पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकारान सांगलें. आणि ते म्हादई बद्दल कितें जावंक शकता म्हणजे तुजो म्हादयचो विशय जो आसा तो सध्या सर्वोच्च न्यायालयान आसा. खरें म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयान जो निकाल दिल्लो आसा त्या निकालाक अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाचे जे न्यायमूर्ती आसा त्या न्यायमूर्तींनी मोठ्या प्रमाणात जंगल जे आसा ते कळसा, भांडुरा आनी कोटणी हांगासल्या जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पा सकयल वयतले हे जर ध्यानात घेतले जाल्यार ह्या आदेशाचो निश्चितपणान गोंयांक फायदो जावंक शकता. त्या पद्दतीन न्यायालयान ही जर बाब लक्षांत हाडून दिली जाल्यार म्हाका दिसता की हातूंत गोंयांत न्याय मेळोवपा खातीर तिचो उपयोग जावंक शकता. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. ट्रॅकिंगेक आयिल्ल्या भुरग्यांनी पेंवपाक म्हण चिऱ्याचे खणीत हुडक्यो मारल्यो आनी 4 जाण जीव वगडावन बसले. पेडणे तुयेचे हे घडणुकेन पुराय गोंयाक हादरावन सोडला. परतून अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय म्हण राष्ट्रीय हरीत लवादान सगळ्यो खणी 6 म्हयन्या भितर पुरोवपाची ऑर्द 3 एप्रिलाक दिल्ली. त्या कोतान ह्या म्हयन्यांत सगळ्यो खणी पुरिल्ल्यो आसपाक जाय. शेनवारा एका विद्यालयाचे 43 विद्यार्थी तुया ट्रॅकिंगाक गेल्ले. तातूंतले 5 जाण चिऱ्या खणीत पेंवपाक म्हण गेल्ले कडेन बुडले. उजो पालोवपी दळान थळाव्यांचे मजतीन तांच्यो कुडी भायर काडल्यो. चिऱ्यां खातीर खणिल्ल्यो खणी परतून पुरोवंक नाशिल्ल्याचें राष्ट्रीय हरीत लवादान लक्षांत हाडून दिल्लें. उक्त्यो खणी मरणाचे सापळे जावन रावल्यात. जनावरां खातीर उक्त्यो खणी धोकादायक आशिल्ल्याचें एप्रिलांतल्या निरीक्षणांत लवादान नोंदयल्लें. दरेका म्हयन्यांत ह्या खणींची तपासणी करपाचो आदेशय लवादान मुख्य सचिवाक दिल्लो. आतां ऑक्टोबर चल्ला आनी सरकार ह्यो खणी पुरोवपाचे बाबतींत अपेशीत आसला. तुयेंकारांनी सरकाराची निष्क्रियतेचेर तिडक उक्तायल्या. चिरे खणी आहात त्यो चिरे खणी इल्लिगल काडटात. इल्लिगल चिरे खणी काडटात पळय त्यो इल्लिगल खातात. एक म्हाका दिसता पुलीस ब्रीफ घेतात, मामलेदार ब्रीफ घेतात. ह्यो चिरे खणी ओपन जर दवरल्यो ताका लागून भुरगे मरतात. आनी भुरगे मरतात कित्याक त्या भुरग्यांक धाकटे इनोसंट भुरगे तांकां खबर ना भितर कितें जातलें आनी कितें ना तें. पूण भुरगे थंय वयतात आनी हे मरतात कित्याक ते खेळोंक म्हणून वयतात आसतले. पूण त्रास जाता हे आमकां न्हू आवय बापाय. आयज कितें जाता हे पयशे करतात पूण त्यो चिरे खणी बुडोवच्यो तरी गव्हर्मेंटान आनी जस्टीस दिवचो. केन्ना भुरग्यांक अशें इनोसंट केन्ना घडचें ना. म्हाजें नांव तोमस डिसोजा, बोर्डरान भुरगो हा म्हाजो. अशें दुर्घटना फुडें घडचें न्हू आनी अशें जर खंय खाणी आसात जाल्यार सरकारान खंय तरी फेन्सिंग करून ते खाणी बंद करपाचो प्रयत्न करचो. आनी नाल्यार ज्यांच्यांनी भितर ह्या केल्ले आसा तेंच्या कडल्यान ते फेन्सिंग घालून तरी ती दुर्घटना अशें फुडें जावचें न्हू हेका लागून फेन्सिंग घालून तरी ती रिस्ट्रिक्टेड एरिया बंद करची. तुये गांवांत अश्यो खणी आनीकूय आसा. जस्ट मातश्यो एक 10 मिटरां वयचे जाल्यार आनीक खणी म्हणजे सरावंडींग हांगा खणी आसा अश्योच. आनी अश्यो चिरे काडून लोबर काडून त्यो एबंडन केल्ल्यो आसा. म्हणटच त्यो खणी ताजेर एक तर तुमी पयलीं कारवाय करना. कंप्लेनी जाल्ल्यो आसा. लोकल्सांनी कंप्लेंट केल्या, पंचायतींतल्यान कंप्लेंट आसा आनी ताजेर कांय एक्शन जायना. म्हणटच ते एटलीस्ट आतां ते ज्यो आसा ते सरकारान तेजेर कितें तरी उपाय करपाक एटलीस्ट कोण अशें इन्सिडंट ना जावपा खातीर. तुयेंच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. ब्ल्यू फ्लॅग सर्टिफिकेशनाच्या नांवान मिरामार दर्यादेगेच्या खाजगीकरणाक गोंयच्या रापणकारांचो एकवटान खर विरोध केला. मिरामार दर्यादेगेचे बाबतींत 2002 वर्सा खाजगीकरणाचो प्रस्ताव हाडिल्लो. त्या वेळावेलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 1 मॅन कमिशन नेमिल्लें आनी ताचो रिपोर्ट 2002 फेब्रुवारींत ताका दिल्लो. हो प्रस्ताव आडखून पडिल्लो. हाचे कडेन ह्या एनजीओन लक्ष ओडलां की 12 स्ट्रक्चर्स लाईक चिल्ड्रन प्ले वॉक एरिया, सोलर पॅनल,
टॉयलेट्स मागीर ट्रिटमेंट प्लांट एक्सेट्रा करून अशे 12 स्ट्रक्चर बिटवीन हाय टायड टू 10 मिटराक खूंय ह्या मिरामार बिचीचेर हे बांदतले बीच इंटरनॅशनल सर्टिफिकेशन दिवपाक. आतां हांव सरकाराक हांव इतलेंच विचारता, आमची गोंयची जी आसा ट्युरिजम जी ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस आसा एंड आमची गोंयची बिचीस जी आसा हॅव ऑलरेडी मेट इंटरनॅशनल स्टँडर्ड एंड आर वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. मागीर आमकां हे ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन कित्याक जाय? आतां हे जे ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन नांवाचेर हे बिचीचेर एनक्रोच करतले. आयज ह्या पावसांनी आमी पळयलें की कितली बीच आयज व्हांवून गेलेली आसा. आतां तुमी ह्या बिचेचेर मरिना हाडटले आनी दुसरे वॉटर स्पोर्ट्स हाडटले जे ही एरिया जी आसा ही पयली एस्च्युरी. आतां एस्च्युरीन जी आसा ही हायली इको सेन्सिटीव एरिया कित्याक तितून चड मरीन स्पिशीज जाता. आतां हे जे तुमी मरिना आनी दुसरे यॉट्स आनी व्हडले व्हडले यॉट्स हाडले जाल्यार हे बीच जी आसा मरीन रिसोर्स जी आसा हे सोंपतले. आनी आमी सरकाराक मागता की ही जी एरिया फिशींग झोन एरिया आसा, फिशरमॅन हिंगा लँडींग करता आनी मिरामार बीच न्हू आनी खंयची बीच गोंयान आमकां ही नोटिफायड केलेली नाका. पूण आमी डेव्हलपमेंटाचे एगेन्स्ट ना. आमी कितें म्हणटा, हे ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन जे आसा हे तुमी MPT पोर्टाचेर व्हरा. थिंगा तुमी ट्युरिजम जे पळय तुमी हजार्डस कार्गो पळय हँडलिंग करता ट्युरिजम एक्टिविटीज थिंगा करा. थिंगा तुमी ट्युरिस्ट फेसिलिटीज करा नाल्यार ट्युरिस्टाची सर्वीस करा. आमकां थिंगा ऑब्जेक्शन ना. हो सेम बीच सेम प्रपोजल 2002 केलेलो आसा. At that time, Honorable Chief Minister had commissioned one-man committee under Nandakumar Kamath. आम्ही सरकाराक विचारता की तुम्ही पारेकराची लेगसी इतली बेगीन विसरले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सोनसडो प्रकल्प कोयर प्रक्रिये खातीर पालिके कडेन दिवचो हे खातीर सरकार कोर्टात वचून हस्तक्षेप करपाक सांगतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयतारा सांगले. मडगांव पालिका आनी जाचे कडेन कोयराचो विलो लावपाचे कंत्राट दिल्ले ती फोमेंतो कंपनी हांचे मदीं पेमेंटाच्या बाबतींत कोफुसांव जालो. मडगांव शहराच्या दृश्टीन तो जर ट्रीट करतले आसत जाल्यार ताका एक्सपर्ट एजन्सी जाय. आयदर विथ द DMA आनी विथ द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ह्या दोनांच्या माध्यमांतल्यान तो आमी ट्रीट करता. त्या खातीर आमी कोर्टा कडेन अपील तेच करतले की तुमी ट्रीट करपाक आमकां दिवचो सो दॅट तो आमी ट्रीट करता. तांचो पयशांचो विशय कित्याक तो सोडोवया तितून कांयच म्हणना. हांव जी एजन्सी आसा फोमेंतो ग्रुपची तांकां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी हँड ओवर तो दिवचो सो दॅट आमकां शहराची स्वच्छता नितळसाणी आमकां दवरपाक मेळटलें. पयशांचे लिटिगेशन्स कितें जाता तेर उलोवया तेच्या कोर्टांतल्यान कितें तो विशय सॉल्व करुया. सो दॅट आमी एक जे थंयसरूच वेट वेस्ट ट्रीट करपाचे आयदर स्मॉल प्लांट्स घालून काय कितें हाजेर आमी सगळें फायनलायज करता. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आनी DMA दे आर इन कन्सल्टेशन विथ द मडगांव म्युनिसिपालिटी. वी आर रेडी टू ट्रीट. कोर्ट जी रक्कम सांगता ती सरकार फोमेंतोक दिवपाक तयार आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आपली आदली बाकी उरल्या अशें म्हणत फोमेंतो कोर्टा मुखार गेल्या. Government for help to pay the finances. That is a secondary part. Okay. After all, we need to pay. Whatever the court says, we want to pay. That we will pay according to the court. But government is helping the municipality there. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. फातोड्डेच्या कांय लोकांनी कांय दिसा आदी डेंगीच्या बाबतींत कागाळी उक्तायल्ल्यो. आतां मांडेलच्या लोकांनी घाण उदकाच्या विरोधात आवाज काडला. घाण उदक शेतांनी आनी तळ्यांनी वचपाक लागला अशी तांची कागाळ. हें घाण उदक दुयेंसांक निमंत्रण दितले असो दावो तांणी केला. लोकांनी आंदोलनाक सुरवात केल्या. पळयात. नाला सांगून थकवले कोण एक्शन घेयना. आतां सगळे डेंगू जाला आनी मस्किटो जाला हिंगा सगळ्याक आनी आमगे बिल्डिंगाक चड इफेक्ट जाता. इट इज फेसिंग द नाला ओनली आनी ते सिवेज थिंग सोडला ते म्हळ्यार टेम्पररी म्हूण बट कितू वर्स जालीं तशेंच इट इज केप्ट ऑन दॅट होल्ड ओनली. तेणें कितें तरी करूंक जाय न्हू. We are concerned about our people. We are concerned about cleanliness. The slogan which is given by our Pradhan Mantri, Swachh Bharat. Now, it is a very sad thing, painful to us and to me to expose
certain elected candidates, elected representatives who are not paying any respect, to the voters. We have already given, letters to respective, department, and I have, copy in which even health department, they have confirmed the pathetic state of this area. People of this area who are down with dengue and the sewerage which is leaking, in this field. We are very sorry, to say that this is the fourth year, I am pointing out. I had spoken last time, but it pains me to repeat the same thing again and to give, repeated reminders to the respective, department concerned. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. PCOS ह्या दुयेंसाक वखद ना, तें कित्याक लागून जाता तेंवूय अजून कळूंक ना. पूण बायलांक जातल्या ह्या दुयेंसा बरोबर कशें झगडप हें पटोवन दिवपाचो यज्ञ काश्मीरचे सबरीना शान केलो. दोतोरांच्या वखदा परस स्वताच्या यज्ञांतल्यान ह्या दुयेंसा बरोबर स्वता कसो संघर्श केलो ताची काणी ताणें सांगली. नवीन टायम्साच्या झेस्ट टॉक फ्रॉम दी हार्ट हे कार्यावळींत ऑन लिव्हिंग विथ पॉलिसिस्टीक ओवेरियन डिसऑर्डर ह्या विशयाचेर सबरीना शाह उलयताले. आयतारा पणजेच्या धेंपो हावजात PCOS ह्या दुयेंसाचे बाबतींत विचारांचे दिवप घेवप जालें. Friends, please note there are only 3 types of medicines for PCOS all around the world, not in India. And that's when I realized it was not J&K, it is not Pune. Maybe PCOS has no cure. So then I started my own research about this problem on internet. I started watching the cases of other girls. I got to know that this disease does not have any cure. It does not have any reason. Sometimes we go through the point in our lives when we feel that there is no coming back and our life is over. But friends, believe me, life doesn't stop. You have to go on. For me, what helped was I started doing yoga on the side of the beach in Miramar, and I started listening to positive affirmations. I started engaging with people who can lift me up. I started discussing more about my problems with people who could understand. Because I knew doctor will help me with a tablet, yes, but then I have to do the homework. I don't have to rely on a doctor to get out from depression. As I'm saying this now, I am not fully out of depression, but I am much better today. Much, much better. In US, in UK, 1 out of 10 women suffer from PCOS. But in Europe and Asia, 1 out of 5 women suffer from it. Generally, 50% of women with PCOS get into depression. And you can see the numbers over here. You can read it. So basically, in PCOS is a later stage. Before that, there is one stage which is PCOD. And when I was diagnosed, doctors told my parents that I have PCOD. PCOD is polycystic ovarian disorder, where you have fewer of the symptoms as compared to PCOS. So when it further goes ahead and it worse, it becomes PCOS as a syndrome, and you have to live with it for the rest of your life. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव.
मनशान विचारांचे बाबतीतली कट्टरताय सोडून लवचिकताय स्वीकारपाक जाय. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा सारकिल्ल्या विचारविरोधी आशिल्ल्या र.वी. जोगळेकर सरा कडल्यान हांव कितें शिकलो आसत जाल्यार लवचिकताय. पुरोगामी विचारवंत दत्ता दामोदर नायकान अशें म्हटलें. पूण तेच बरोबर जोगळेकर सरान जित्या जिव्या मनशांचे दैवतीकरण केल्ल्याचे आवडूंक नाशिल्ल्याचे मतय दत्ताबाबान परखडपणान मांडलें. पळयात. र.वी. जोगळेकर सरान बरयल्ल्या माझी दैवतें ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशनात तो उलयतालो. शेनवारा हो सुवाळो मडगांवच्या रवींद्र भवनात जालो. माचयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, उषा जोगळेकर, ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे, लोकमतचो संपादक राजू नायक, पत्रकार मनस्विनी प्रभुणे, दिनेश मणेरकार आणि प्रशांत नायक हजर आशिल्ले. मानेस्तांचे हजेरेत पुस्तकाचे अनावरण जालें. जोगळेकर हो कट्टर RSS चो समर्थक आशिल्लो, पूण ताच्या उत्तर आयुश्यांत चड करून हो फॅक्ट सांगता. बाबरी मस्जिद मोडटकीर जोगळेकर सराचो कितें तरी भ्रमनिरास जालो आनी RSS ह्या संघटनेक पासून तो पयस जालो. इतल्याच न्ही जनसंघ मागीर जी भारतीय जनता पक्ष ताजे कडले सुद्दां संबंध ताणें तोडले. ताज्याय फुडें वचून ज्यो आमच्यो प्रागतीक संघटना ती उदय बाबाच्या निमित्यान लोक समिती जाली, लोक आंदोलन जालें, समता आंदोलन जालें, त्या सगळ्या वावरांत सक्रीय नैतीक पाठिंबो जोगळेकारान दिलो. हो फॅक्ट. पूण ते सोडया अशें धरया जोगळेकार हो कट्टर RSS जाल्यार दत्ता नायकान ताजे पुस्तकाचें प्रकाशना वचचें न्ही हें हांव मान्य करतां. म्हाका वामन राधाकृष्णनान MGचेर पुस्तक बरयल्लें, म्हाका उलोवपाक पयलें. MGचो हांव समर्थक न्ही, आमी कट्टर कोंकणीवादी, कट्टर ओपिनियन हांव उलयलो. आतां कट्टर हें पळय विशेशण आसा ताजेर हांव उलयतां. मनस्विनीन मातशें तें टच केलें. एका वेळार हांव कट्टर कोंकणीवादी आशिल्लो, कट्टर बुद्धी प्रामाण्यवादी, कट्टर समाजवादी. आज हांव कट्टर ना, हांव लवचीक जावं. मॅच्युरिटींतल्यान लवचीक जावपाक हो कट्टरपण पळय आसा तो वचप हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. कट्टरपण जर आयलो राजकारणात जावं, समाजकारणात जावं, अर्थकारणात, हो कट्टरपण वचपाक जाय आनी फ्लॅक्सिबिलिटी येवपाक जाय. त्या आनी म्हाका दिसता जोगळेकाराच्या जिणेंतल्यान हांव जर खंयची वस्त शिकलो ही फ्लॅक्सिबिलिटी, ही वैचारीक लवचिकता. शिवाजी महाराज, लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, नेताजी सुभाषचंद्र, आनी तांकां तो दैवत म्हणटा. आतां दैवत म्हणप नेत्याक हाजेर म्हजें रिजर्वेशन आनी ऑब्जेक्शन आसा. जेन्ना तो गांधी आसूं, नेहरू आसूं, नरेंद्र मोदी आसूं, जेन्ना नेत्याक आमी दैवत म्हणटात थंय तुमची गफलत जाता. आमी तांकां देव आनी दैवत म्हणपाक जायना. ते राष्ट्रप्रभू, नेते, राष्ट्रपुरुष. जेन्ना आमी दैवत म्हणटात तांच्या गुणदोशाचें आमी विश्लेशण करपाक शकना. आनी खरी तातूंतली मजा म्हणजे एका लेखान खुद्द जोगळेकार अशें म्हणटा, शिवाजीक आमी देव केलो, दैवत केलो, शिवजयंतीक उत्सवी स्वरूप आयलें, हाजी खंत खुद्द जोगळेकर व्यक्त करता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. ओणम हो केरळच्या भावा भयणींचो सण. दिवचल बोड्डेच्या महामाया मंदिरात हो सण व्हडा उमेदीन मनयलो. अंदूचें हें 30वें वर्स. केरळच्या लोकांबरोबर गोंयकारांनी तातूंत उमेदीन वांटो घेतलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, दिवचलचो आमदार राजेश पाटणेकार हांणी हजर रावन केरळीयन भावांक ओणमाची परबी भेटयली. बळीराजाचे सवंग वठोवपी कलाकार सगळ्यांचे लक्ष ओडून घेतालो. मुख्यमंत्र्याक ताचे बरोबर फोटो काडपाचो मोह आवडलो ना. पळयात. गोंयांत रावता ताका 15 वर्सां पुराय जाल्या. आमी त्या सगळ्या जाणांक ट्रीट करता आसतना आमी तशें म्हणटा की सर्व धर्म समभाव हाच्या अंतर्गत गोंय हें एकूच अशें राज्य जें आसतलें जें केन्नाच खंयच्याच समाजा मदीं, जाती धर्माच्या मदीं
न तंटा न वाद जावपी राज्य आसतलें, तेच शांतताप्रिय गोंय, तोच शांतताप्रिय गोमंतक हो सदोदीत आसचो आनी हाच्या खातीर सहकार्य जें आसा ह्या सगळ्या लोकांचें अत्यंत गरजेचें आसा आनी तें मेळचें अशें म्हाका दिसता. परत एकदा तुमकां सगळ्यांक ओणमाच्यो शुभेच्छा दिता. विशिंग यू हॅपी ओणम. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.